मोगाच्यानो वेर्बम डॉमिनी ह्या चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत. भारताचो अपोस्तल म्हूण नांवाडलेल्या सांत थॉमसाची परब जुलयाच्या 3 तारखेर दबाजीक रितीन भारतांत आचरतना ह्या सांता विशांत आमकां कितलें कळीत आसा. येया तर सांत थॉमसाच्या जिणेंतले भोव थोड्यो आकर्षक संगत्यो आमी जाणा जावया. गलिलया सरोवरांत पागी जावन आसुल्लो सोम्यान विंचून काडलेल्या 12 आपोस्तलांपैकी एकलो धैर्याधिक मनीस सांत थॉमस वा दिदिमुस. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणांतय दुबाव उसारलो तरी उपरांत सोमी ताका दिश्टी पडटना ताणें उसारलो भावार्थ मुजा सोम्या मुजा देवा आनी हें घडीत ताच्या भावार्थांत ताका भोव ग्रेस्त करूंक शकलें. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरिल्ल्या उपरांत संप्रदाया प्रमाणे जेरुसलेमांतावन पैन करून लिबिया, इथिओपिया आनी पर्शिया गांवांनी सुवार्ता परगट केल्ल्या नंतर भारताच्या केरळा राज्याक क्रिस्त शका 52 इसवेंत येवन पावलो. केरळाच्या कोडुंगल्लूर म्हणल्या सुवातेर ताणें पयलो पांय तेंकलो. सुरवेर कोडुंगल्लूर आनी भोंवतणीच्या गांवांनी सुवार्ता परगट केली. विशेष जावन केरळाच्या जायत्या लोकांक ताणें सुवार्ता परगट करून तांकां पवित्र स्नान दिलें. सांत थॉमसान केरळाच्या 7 सुवात्यांनी इगर्जो बांदल्यो म्हणली संप्रदाय आसा. कोडुंगल्लूर, त्रिशूरांत पालयूर, एर्नाकुलमांत परावूर, आलापुआंत कोकमंगलम, पतनतिट्टांत नीरानम, नीलक्कल आनी क्विलान हांगासर लगभग 10 वर्सां ताणें ह्या सुवात्यांनी सुवार्ता परगट केली आनी जायतीं अजापां केलीं. उपरांत मलायट्टूर प्रदेशांत सुवार्ता परगट तो करी लागलो. एक फावटी मलायट्टूर दोंगराक वचून दिंबी घालून मागणी करून धरणीर कुर्साचो गुर्त काडटना थंयसर धरणीर ताच्या पांयांचो गुर्त आनी भांगराचो कुरीस उदेलो म्हणली पातयेनी लोकां मदें आसा. देखून सगळ्या संवसारार मलायट्टूर दोंगर भोव नांवार्दीक पुणशेत. विशेष जावन निमाण्या शुक्रारा लोक हारी हारींनी थंयसर येता आनी कुरीस घेवन कुर्सावटेच्या आचरणांत भाग घेता. सांत थॉमस केरळांत सुवार्ता परगटणेचें काम केल्या नंतर तमिळनाडाक सुवार्ता परगट करूंक गेलो. मैलापुरांत रावून भोंवतणीच्या प्रदेशांनी सुवार्ता परगट करतना ताच्या सुवार्ता परगटण्याचो फळ जावन जायते दुस्मान ताका उदेले. विशेष जावन समाजाच्या उंचल्या वर्गाचे लोक ताचे दुस्मान जाले आनी ताचे विरोध फितुरी मांडूंक लागले. थंयसर लागींच आशिल्ल्या लिटल माउंट वा ल्हान दोंगर म्हणल्या सुवातेर तो लिपून रावता आनी थंयसर एक कुरीस तो उबारता. एक दीस तो मागण्यार आसतना ताका भालयेंत तोपून जिवीची मारलें. क्रिस्त शका 70 इसवेंत जुलयाच्या 3 तारखेर तो मरण पावलो. सांत थॉमस मार्तीर मेल्ल्या सुवातेक सांत थॉमसाचो दोंगर म्हणून आपयतात. सुरवेर ताची कूड मैलापुराच्या सांत थोम इगर्जेंत दवरली. उपरांत ताची कूड एडेसाक व्हेली आनी थंय तावन ते इटलीच्या ओटोन म्हणल्या सुवातेर दवरली. सांत थॉमस भारताचो पात्रोन. विशेष जावन केरळांत तो लोकां मोगाळ. केरळांत ह्या फेस्ताक दुक्राना म्हणल्या नांवान आपयतात. भारत देशाच्या मातयेंत पांय तेंकून सुवार्थेचो परमळ आमच्या गांवांत पासारिल्लो जेजूचो आपोस्तल भाग्यवंत थॉमस आम्हा सर्वां पासत विशेष जावन कोरोना मारेंत कश्ट आसच्या आमच्या देशा खातीर विशेष जावन देवा लागीं विनंती करून दी म्हणून मागया. मुजा सोम्या मुजा देवा म्हण भावार्थ उसारिल्लो सांत थॉमस आमकांय ह्या कश्टां वेळार सोम्या थंय भावार्थ उसारूंक आदार जावन दी.